Welcome to the Garden of Glory. Today's Bible reading is from Romans chapter 9, verses 14 to 33. This passage helps us reflect on God's mercy, justice, and how He calls people from every nation to be part of His family. Let us now listen to the reading in Konkani, followed by reflection. रोमकारांक पत्र अवेस्वर 9 वळी 14 ते 30 आनी 3. देव ओनीत करिना तर कितें म्हणचे? देव ओनीत करता म्हूण सांगचें? ना तें ना. तर मोइजेसाक ताणें अशें सांगलें, म्हाका जाय तांकां हांव दया दाखयतलों आनी म्हाका जाय तांचे हांव चुरचुरे धरतलों. म्हणटच मनशांक कितलीं आशेतात वो प्रयत्न करून कितलीं खोर्शेतात हाचेर कांयच धरलोलें ना. सगळें फकत देवाचे दयाळायेचेर धरलोलें आसा. तर पवित्र पुस्तक फारोआक सांगता, तुजे सोरी म्हजे पदवी दाखोवचे खातीर आनी म्हजें नांव सगळ्या संवसाराचेर परगट जावचें पासत हांवें तुका मुद्दम उपजयलां. म्हणटच आपणाक जाय तांचे तो चुरचुरे धरता आनी आपणाक जाय तांचे काळीज तो निबोर करता. तशें जाल्यार तूं म्हाका म्हणशी कसो तर ताच्यान कोणाचोच गुन्यांव करूं येत? कोणाच्यान ताचे खुशेचेर आड वचूंक जाता? मनशा, देवा लागीं वाद करूंक तूं कोण गा? एक मातयेचें आयदन आपणाक केल्ल्या कुंभाराक तुवें म्हाका अशें कित्याक केलाय अशें विचारीत? एकेच मातयेचें एक आयदन खेरीत समयार वापरूंक आनी दुसरें सादारण उपयोगाक करूंक कुंभाराक आपले मातयेचेर सोत्या ना कितें? देवान केलां तेंय तशेंच. आपलो क्रोध दाखोवंक आनी आपली पदवी परगट करूंक ताची खुशी आसली. देखून आपल्या क्रोधाची हात्यारां केल्या उपरांत जांचो तो नाश करूंक सोदतालो तांकां ताणें तोकोस काडून सोंसली. दुसरे वाटेन आपले मोहिमेची गिरेस्तकाय दाखोवंक सोदतालो देखून आमकां ताणें आदींच जावन आपले मोहिमेक तयार केली आनी हेच पासत आपली दयाळाय आमकां भोगूंक दिली. आमी ती ताणें आपयलोली पोरजां, फकत जुदेव लोकांतली न्हय पूण विदेशी लोकांतली. आदल्या कोरारांत सगळें आदी फुडें सांगून दवरलां. होसेयाच्या पुस्तकार तोच अशें म्हणटा, म्हजी पोरजां न्हय आसली तिका म्हजी पोरजां म्हणटलो आनी म्हजी मोगाची न्हय आसली तिका म्हजी मोगाची म्हणटलो. आनी जंय तांकां हांवें म्हणलोलें तुमी म्हजी पोरजां न्हय, त्याच जाग्यार तांकां लोक अशें पाचारतलो, हीं जिव्या देवाचीं भुरगीं. आनी इस्रायेला विशीं इजायज असो आरोडटा, इस्रायेलाच्या भुरग्यांची संख्या वेळेचे रेवे इतली जायत जाल्यारूय फकत एका उरलोल्या जोम्यांक सोडवण मेळटली. कित्याक बेगीनचे बेगीन सर्वेस्पोर आपले शिक्षेचें फर्मोण प्रितुमेचेर सादून हाडटलो तो हाडटलोच. इजायजान तशेंच भाकीत करून सांगलें, दोळबारांच्या सर्वेस्पोरान आमचे मदल्या थोड्या जाणांक
राखून दवरूंक नासलीं जाल्यार आमी सोदोमा सारकीं जावपाचीं, गोमोरा भशेन आमी जावन वचपाचीं. म्हणटच आमी कितें म्हणचें? इतलेंच, मनशांक प्रमाणीक करता तें देवाचें दयाळेचें नितिवंतपण विदेशी राष्ट्रां सोदिनासलीं, पूण तें तांकां भावार्था वरवीं मेळ्ळें. परतें इस्रायल पोरजां आपूण देवाक मानवलोली जावच्या मनान कायदे पाळटालीं, पूण अशें करून ती देवाक मानवलोली जावंक पावूंक ना. कित्याक ना? कित्याक ती भावार्थाचेर न्हय पूण आपल्याच कोरण्यांचेर पातयेताली. आडकोळ जावंक देवान तांचे वाटेर उबो केल्ल्या फातराक आदलोवन ती पडली. पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, पळयात, सियोनांत हांव लोकांचे वाटेर आडकोळ जावपाचो एक फातर उबो करता. मनशां आदलोवन पडटात तसलो फातर, पूण ताचेर भावार्थ दवरतात तीं लॉजीक सांपडची नात. This passage teaches us something important. God is both just and merciful. He has the right to show mercy to whomever He chooses. It's not about our efforts, but about His grace. Paul explains that even people who were not part of Israel, like many of us are now, called to be part of God's people through faith. Let us be thankful for this gift and remain humble before His mercy. Let's pray together. Lord, Your mercy is beyond our understanding. Thank You for calling us to be part of Your family, not because of our works, but by Your grace. Help us to trust Your plan and live in faith. In Jesus' name, Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.